फोंडे नगरपालिकेचे अध्यक्ष वीरेंद्र धवळीकर आणि काउन्सिल वांगड्यांनी सध्याचे नुस्तें मार्केट 22 लाख खर्च करून दुरुस्त करपाच्या कामाचो शुभारंभ केला। फुडल्या 2.5 वर्सांत नव्या नुस्त्याच्या बाजारपेठेचे बांदकाम पुराय जाय मेरेन ही तात्पुरती सुविधा विक्रेत्यांक आणि गिरायकांक दिल्या। आर्डेक्सकोआ खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। बरें काम आमी फोंडा म्युनिसिपालिटीन केलां ते चेअरपर्सनान एक बरें हांगासर लोकांची गैरसोय जावची न्ही आनी गैरसोय जाता कित्याक फिश वेंडरांक ते भरपूर त्रास जाता, लोकांक त्रास जाता। त्या खातीर हांगासर 22 लाखाचो एक एस्टिमेट करून हांगासर काम बरें पास करून हाडलें आनी आयज फोंडेकारांक फोंडेचे जे सरावंडींग जे हांगासर नुस्तें व्हरपाक येता तांकां एक बरी सोय मेळची म्हणून तें सगळें काम केलां। तेजें अभिनंदन सगळ्या काउन्सिलरांचें म्युनिसिपालिटीचें अभिनंदन करता। चेअरपर्सन आशिल्लो पेट्रोल मार्केट नवो बांदपा खातीर आमी हांव आनी चेअरपर्सन आशिल्लो म्हाजी बरी सर ते मिनिस्टर तेन्ना आमी प्रपोजल केलो की आमकां हांगा न्यू फीश मार्केट तेन्नाच्यान प्रोसेस जालो आमी मेंटेन जाली वापरली जाली आनी आतां फक्त थंयच्यान हांगा शिफ्टींग ताजो फीश जे आतां हांगा वेंडर आसा तांकां हांगा बरी सोय करपा खातीर टेम्पररी जेन्ना आमी काम 2.5 वर्सां टायम लिमीट हांगा टायलिंग जातलें प्लॅटफॉर्म फीश पेंटींग तांकां हांगा टेम्पररी 2.5 वर्सां हांगा आमी शिफ्ट करता। डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान घेतले नंतर आमी जेन्ना तेंचे कडेन उलोवपाक गेले की आमकां मार्केटाक खूब आतां गरज कित्याक पालिका बारा जातलो म्हणल्यार एक 2.5 वर्सां लागतली। तेन्ना आमकां टेम्पररी आमची फीश मार्केट आमी शिफ्टींग केलां बेजमेंटाक ते सारकें आमकां प्रॉपर जाय, लोकांची सारकी सोय जावपाक जाय। तेन्ना तेंच्यांनी तेंच्या सहकार्यान हें काम आतां बेगीनूच आतां सुरवात जाल्लेली आसा। तेन्ना ह्या मार्केट आमी तो मार्केटाच्या फाटल्यान तो आमी हांगा शिफ्ट करतले कित्याक जे फीश वेंडर आसा तांकां आमी हांगा शिफ्ट करतले मागीर आनी आमी हें काम आसा तें आमचो फूल फ्लोरींग आसा, ड्रेनेज आसा आनी फीश कटर आसा तांकां लागून आमी एक कॉर्नराक एक प्लॅटफॉर्म घेतलेलो आसा, मागीर पेंटींग मागीर लायट फूल लायट्स येतले आनी फॅन बी तशे तरेचे आमी एक एस्टिमेट करून हो एक केल्लो आसा। कॉस्ट कितलो आसतलो? 22 lakhs। आनी एक्झिस्टींग हांगा ते मार्केट केन्ना पर्यंत स्टार्ट करतले तुमी कामांक? पालिका बाजार आतां चालू जाले नंतर कांय न्ही म्हळ्यार एक 2.5 वर्स तरी लागतली म्हणून गैरसोय जावपाक जायना, सारकें लोकांची बरी सोय जावपाक जाय म्हणून आमी हे 2.5 वर्सां पर्यंत 2.5 ते 3 वर्सां पर्यंत ते कितें लागतले तो पर्यंत लोकांची बरी सोय जावपा लागून आमी टेम्पररी हे मार्केट शिफ्ट केल्लें आसा। आनी वेजिटेबल वेंडर्स आहा तांकां खंय शिफ्ट करतले? तांकां आमी फाटल्यान जी आमी काजीची प्रॉपर्टी पळयल्या पयलीं पयलीं आमी डिस्कशन बी जालां तेन्ना तांकां थंय लोकेट करतले। कितले आहा हे रेंट कितले आहा तेंचे म्हयन्याक? तेंचे 15,000 3 लाख पूण आमी डिस्कस करता तेंचे कडेन 1.5 ते 2 लाख पर्यंत आमी हें करतले उलयतले।